नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। टीम इंडियान निमणे फायनलीत वगडायले, विराटान जोडले, युवराजान वगडायले। श्रीलंकेक 131 टार्गेट, 2 ओव्हरी असताना मॅच काबार, श्रीलंका पहिले फावट चॅम्पियन। हुबळी धारवाड उदकाचो थेंब ना म्हणून कर्नाटक उबे करता कृत्रिम उणावाचे फटीचे चित्र, गोंयाचो म्हादय लवादा फुडें आर्ग्युमेंट, सरकार म्हणटा असले आर्ग्युमेंट आयकुचे न्हय। पर्येचे सुरेश सावंताचे खून केशीक वेगळेच मोडण, साक्षीदारांक जबानी बदलूंक पीआय दबाव हाडटा म्हूण आरोप, लोक म्हणटात पीआय केसींतल्यान काडचो, पुलीस स्टेशनाक घेराव। बीजेपी सरकाराक कासिनो कडच्यान येतात हप्ते, स्कॅमांनी सरकार फाटीना, अलेक्साचे प्रचार सभेत आमदार विजयाचे आरोप, बीजेपीचे अपप्रचाराचे काँग्रेसीन काढले व्हिडिओ। मोर्जे जाला मिनी रशिया, वचत थंय रशियन बोर्ड, लोक म्हणटात फॉरेनराचे धंदे बंद करपाक जमाना जाल्यार आमदार सरपंचान देंवचे, पंचायत बोट दाखयता पीडब्ल्यूडीक। खबरो विस्तारान। एकूय मॅच हारनासतना फायनलीत पाविल्ले टीम इंडियान निमणे T20 वर्ल्ड कपाचे फायनलीत वगडायले। बांगलादेशांतल्या मिरपुरात जाल्ले फायनलीत श्रीलंकेन टॉस जिखून भारताक पयली बॅटिंग दिली, युवराज सिंगान वगडायले। विराट कोहलीच विराट स्कोराच्या नेटार धोनीचे टीमीन श्रीलंकेक 131 टार्गेट दिल्ले। श्रीलंकेक ते चडूच उणे पडले। टीम इंडियाचे बॉलर ते टार्गेट डिफेंड करपाक शकले ना। 2 ओव्हरी असताना श्रीलंकेन मॅच सोपयली आणि पयले T20 वर्ल्ड कप मेले। Sri Lanka have won the toss. Swing and well played. Gone. He's gone up. Well, he's into it now. Right, how high has he hit that? The move on here. This should be fun. Now, has he taken it? Yes. Full toss. He's had no timing all day. Going back to his stock delivery. There it was. I think that was the carom ball then. And it's going to go all the way for 6, is it? No, what a catch. Gone, is he? Yes. Fall of this wicket. Brilliant catch from Dhoni. Key is staying low. And that is a super catch. Winning innings. Terrific stuff. Look how happy they are. They've got all the right to be happy. हुबळी धारवाड वाठारात उदकाचो थेंब ना म्हणून कृत्रिम उणावाचे फटीचे चित्र उबे करून कर्नाटक म्हादयच्या उदक फारावंक सोदता असो आरोप गोंय सरकारान म्हादय लवादा मुखार केला। मनीसपणाच्या नजरेन म्हादय प्रकल्पाचे काम केला असो दावो कर्नाटकान लवादा मुखार केला। गोंय सरकार म्हणटा लवादान असले आर्ग्युमेंट आयकून घेवन उदक वळोवंक दिवचे न्हय। फुडल्या सप्तकात ह्या प्रश्नाचेर मुखार सुनावणी जातली। म्हादय लवादा मुखार फाटल्या सप्तकान म्हादय प्रश्नाचेर सुनावणी जाली। दिल्लीत जाल्ल्या ह्या सुनावणीत गोंय आणि कर्नाटक सरकारान आपापले म्हणणे लवादा मुखार मांडले। गोंय सरकार म्हणटा गोंयांत झाडां आणि मन जातीचेर वायट परिणाम जातलो। म्हादय न्हंयचेर म्हादय अभयारण्य आणि महावीर अभयारण्य निंबून आसा। नुस्त्या आणि हेर जिवाचेरय सामको वायट परिणाम जातलो। लोकांक सुमारा भायर त्रास जातले। जाल्यार कर्नाटक म्हणटा कळसा बंडुरा प्रकल्प मानवतावादी नदरेंतल्यान। हुबळी धारवाड वाठारात उदकाचो उणाव, राष्ट्रीय उदका धोरणा प्रमाण पिवपा खातीर पयली उदक। गोंय सरकारान सुरवेक विरोध करूंक ना। सप्टेंबर 2012 सावन गोंय सरकाराक जाग आयली। प्रकल्पाचेर आतां मेरेन 105 कोटी मोडल्यात। वट्ट खर्च 404 कोटी। जुवारी, शापोरा, साळ, तळपण न्हंयचें उदक गोंया खातीर पुरो। गोंय सरकाराच्या भिरांतीक दम ना। महाराष्ट्रात जावपी धरणाक गोंय विरोध करना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पर्येच्या सुरेश सावंताक जितो मारपी आरोपी IRB कॉन्स्टेबल प्रताप सावंताच्या केशीक वेगळेच मोडण आयला। घडणूक दोळ्यांनी पळोवपी साक्षीदारांनी जबानी बदलची म्हणून वाळपयचो पीआय दळवी दबाव हाडटा। आयतारा तिडकल्ल्या लोकांनी पुलीस स्टेशनार घेराव घालून पीआयक उजरायलो। लोक DYSPकय मेळपाक सोदताले पूण तो मेळना। लोक पीआय दळवी कडच्यान केस काडची म्हूण मागतात। आम्ही
तुम्ही पोलीस पुलीस आहा पळय ते वयता आनी जे आमचे विटनेस आसा तांकां अशे त्रास करता फाल्यां तो भियोन जर तेणी दुसरे केस स्टेटमेंट दिलो जाल्यार केसीचे केस दुसरे केस जावंक शकताले आमकां ते जाल्लेले नाका म्हणून आमी इतकेंच मागता की आतां पळय विटनेस आहा ताका सेक्युरिटी मेळपाक जाय जर तर विटनेसांक समज अशे त्रास केले जाल्यार दुसरे फावट विटनेस कोण मेळटलो आनी अशेंच विटनेसांक त्रास करपाक लागल्यार दुसरे फावट कोण विटनेस रावपाकच रेडी नासतलो की आमी आतां हांगा येयल्या बिचोले मेळपाक की सॅटिस्फाय ना म्हणून DYSP कडेन येयल्ले पण तो बीन आतां सद्या अवेलेबल ना की काल PI आमच्या विटनेसापर्यंत पावन तेणी जे कितें केलें जे सांगले स्टेटमेंट तुका आमी सांगता त्या प्रमाणे तूं रन कर अशें सांगलें आमकां सांगपाचें आहा की आमच्या एक म्हटल्यार आमच्या विटनेसाक सिक्युरिटी मेळपाक जाय स्टेटमेंट दिला तो बदल म्हणटकच तेचेर आतां आमचो हो हांगालो बिचोलचो साहेब आहा तो तेचेर एक्शन काय घेवंक शकता आनी आतां फुडली इन्क्वायरी आहा ती कशी जातली तो जर विटनेस जाल्यार आमचो त्या PIचेर आतां विश्वास ना पण ते आमचेर आतां जो विश्वास ना ताका लागून कितें आहा मे बी ती केस आसा ती दुसऱ्या कडेन दिवची जेणे करून तेचे व्यवस्थीत फुडें मार्गक्रमण जातलें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.